शिकाळचा उपकार मानता शिणयेंत आमचे तुझ्या विचित्रेल्यान सोम्या कितें पाटी आमी देव मोगान तुझ्या सोम्या आमकां तुवें पोसल्याय राखल्याय दयेन तुझ्या काळजा मोनान आमकां तुवें एकवटायल्याय गोपान क्रिस्ता जेजूच्या भक्तीन उर्बेन तुका नावडटाव सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिणयेंत आमचे तुझ्या विचिंतेन्यान सोम्या कितें पाटी आमी सर्वेस्व देवान आमचेर वतल्या सर आशिर्वादाची कृपाची ओळख धरून देवाक अर्घां दिवन हे मिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसूं. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत दोन तरांच्या मनशां आमी देखता. पयलें जावन आसा आपणातय जियेतल्या मनशांक आपणातावन पयस दांडोवचें आनी दुसरें जावन आसा मनशातावन पयस गेल्ल्यांक परत मनशां तांकां जियोवंक अवकाश करून दिवचें. हाच्या पयल्या वचपांत मोसोर मनच्या देंवसाराक आपणा सांगाता दवरून सारा आपणा सांगाता जियोवच्या मनशांक पयस दांडयता. आयच्या शुभ अर्थांत मनशातावन पयस गेल्ल्या मनशांचो देंवसार आज देव जेजू सुटयता आनी परत त्या मनशांक देवा मनशां सांगाता जियोवंक अवकाश करून दिता. तर मोगाच्यानो तर आमी आमचे थंय आसचो मोसोर म्हणचो देंवसार आमी पयस दांडोवन आमी देवा सांगाता आनी मनशां सांगाता जियोवंक जाय आसची कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागून घेवया. आमचे उणे पोवन ओळखून घेवन सांगाता आमी मागया. हांव पातकी सर पुरिदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायटांतून आनी बरें सदून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून भुरगे संस्कार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पुरिदा देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. भगार तुज्या सदाच्या उजवाडांत सदांची येशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतानी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन.
उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. इजाक सल्मतना अब्राहमाची प्राय 100 वर्सां. भुरगो वाडलो आनी आवयचो पानो ताणें सोडलो. इजाकान पानो सोडलो त्या दिसा अब्राहमान एक व्हड जेवण दिलें. एक दीस इजिप्तगान हागारा उदेशी अब्राहमाक जल्मल्लो पूत इश्माएल साराच्या पुता इजाका संगी खेळटलो. सारान हे देखले आनी अब्राहमाक तिणें म्हळें, हे साकरणीक आनी तिच्या पुताक भायर घाल. हे साकरणीच्या पुताक म्हज्या पुता सोवे दायजसो वांटो मेळोंक नजो. ही उतरां आयकून अब्राहमाक कठीण दूख भोगली, कित्याक इश्माएली ताचो पूत जावन आसलो. पूण देवान अब्राहमाक म्हळें, तुज्या पुताक आनी साकरणीक लागून तूं दुखेस जायनाका. सारा कितें सांगता तें आयक, कित्याक हांवें बसयलेली संतत इसाका उदेशी तुका मेळटली. साकरणीच्या पुताची संतती एक व्हड राष्ट्र जायशें करतलो, कित्याक तोय तुजो पूत. दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें अब्राहमान खाणाची भुती आनी उदका भरलेली सामड्याची पोती हागराक दिली आनी भुरग्याक तिच्या खांदार दवरून तिका धाडली. ती गेली आनी बेर्शेबाच्या अरण्यांत भोंवूंक लागली. उदक काबर जातच तिणें भुरग्याक एका झाडा मुळांत दवरलो आनी सुमार 1 फर्लांग पयस वचून ती बसली. आपणा इतल्याक ती म्हणाली, म्हज्या भुरग्यान म्हज्या दोळ्या मुखार मोरचे पळोवंक म्हज्यान सोसूंक जायना. थंय ती बसून आसतना भुरग्यान ओडल्यान रडूंक सुरू केलें. भुरग्याचे रडणे देवान आयकलें आनी देवदूतान हागाराक उलो करून विचारलें, कितें जालें हागार? भियेनाका, भुरग्याचे रडणे देवान आयकला. उठ, भुरग्याक उखल आनी ताका शाबीत सांबाळ, कित्याक ताची संतत हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. देवान तिचे दोळे उक्ते केले आनी तिणें उदकाची एक झर पळयली. थंय वचून तिणें उदक हाडलें आनी भुरग्याक पिवंक दिलें. देव त्या भुरग्या सोबे आसलो आनी तो वाडलो. अरण्यांत ताणें वस्ती केली आनी एक निपूण शिकारेकार तो जालो. देवाचे उतर हें. देवाचे वडकार. कश्टतल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कश्टतल्यान वडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कश्टतल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरां आखंतांतलो ताका निवारलो. ताच्या सेवका भोवती वेडो घाल, सर्वेस्पराचो दूख ताका राखता सांबाळता. कश्टतल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. देव भक्तानो, सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताची स्तुती करतल्यांक कांयच उणें ना. तन्या सिंहाक पर्यंत उपास काडूंक पडटा, पूण देवाची सेवा करतल्यांक कांयच उणें जावचें ना. कश्टतल्यान वडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. येया भुरग्यानो, म्हजें आयका. हांव तुमकां सर्वेस्पराची भयभक्ती शिकयता. लांब आंवक तुमी आशेतात वे? जायत्या वर्साची सुखी जिवनाक तुमी अत्रेकतात वे? कश्टतल्यान वडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. Hallelujah.
ताचे सगळे रचनेंत प्रथम फळां आमी जावच्याक ताचे स्वंत कुशेन सताच्या उतरां मरिफात बापान आमकां रचल्यान. सर्वेस्वरू तुमचे सवय आसो. तुमचे सोय आसो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. उपरांत तो पेले तडीक उतरून गदेनकाराच्या गांवाक पावलो. थंय देवसार लागले दोग जण समाधींतले भायर सरून ताचे मुखार आयले. ते इतले भिरांकूळ आसले की त्या वाटेन वचूंक कोणूच धैर्य घेनातलो. आनी ते बोब मारन म्हणाले, जेजू देवाच्या पुता, आमच्या कोबरेक तूं कित्याक आयलाय? थारायल्या वेळा आदींच तूं आमकां दोग आयलाय कितें? थंयसर लागसर साबार दुकरांचो एक हिंड सरतालो. देवसा जेजू लागीं अशें परतूंक लागले, हांगा थावन तूं आमकां भायर धांवडायताय जाल्यार आमकां त्या दुकराच्या हिंडांत धाड. जेजून तांकां म्हळें, वसा. तक्षणाच ते भायर सरून दुकरा थंय प्रवेश जाले आनी सगलो हिंड धांवन वचून खडशा वयल्यान सरोवराक उडोवन उदकांत बुडोवन मेलो. तितल्यार दुकरांची सरोवपी पडले आनी शहरांत वचून ही सगळी गजाल आनी प्रत्येक जावन देवसार लागल्ल्यांक कितें घडल्लें तें सगळें थंय तांणी सांगलें. हें आयकून शहराचो सकड लोक जेजूक मेळोंक भायर सरन आयलो आनी ताका पळयतस तांच्या गांवांतलो ताणें वचत जाय म्हणून ताचे लागीं परतूंक लागलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, दोग स्त्रियो एकल्याचो मोसोर आपणाच्या बाळाक राखच्याक आनी एकल्या स्त्रियेचे आटाविटे आपणाच्या पुताक सांबाळच्याक एक बापोय पेजार पावता तो गाय पुतां खातीर. देवाची विविध मांडावळ दोग मनशांक. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ इश्टानो, म्हाका कोणी नात, म्हाका सगळ्यांनी सांडून घाला. म्हज्या पक्षेन रावतलो म्हाका कोणूच ना. सगळे म्हाका तुस्सारकन पळयतात, सगळीं म्हाका बोटां जोगतात. म्हज्या लागीं रावतलो कोणी ना, म्हजें सगळें गेलां असलें चिंताप मनशाक भोव दुखीचें. आनी अशें आसतना मनीस खंगल जाता, निराश जाता, आपणाचे हात पांय मारता. आनी असल्या संदर्भार देव आपणाच्या रचल्या रचनेक सांबाळटा, आपणाच्या रचनेक पोसता, आपणाच्या रचल्या रचनेच्या बगलेक तो रावता म्हणलो संदेश आयची वाचपा आयची लितोजी आमकां दितात. हेच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें अब्रामाक दोग बायल्यो, सार आनी हागर. आयच्या पयल्या वाचपाचें फोकस जावन आसा इश्मायल, म्हणजे देवान आयकलें, देवान म्हजें मागणें आयकलें. ह्या नांवाचो अर्थ जावन आसा देवान आयकलें. देव इजाकाक विसता तरी इश्मायलाक सांडून घालना. सोडून ज्याचे रितींत देव इजाकाक इस्ता तरी विसता तरी इश्मायलाक सांडून घालना. कित्याक देवाक आपणाचे रचले रचना एकच. जर ताची मांडावळ विविध जावंक पुरो, तो एका मनशाक एका रितीन विसता तर अन्नेक मनशाक अन्नेक रितीन विसता. पूण देव केदींच सांडून घालना.
बरयणार अशें सांगतात की साराचे की सडीत आगर श्रेष्ठ जावन आसा थोड्या संगतीन. कित्याक साराक देवदूत एक पुटी दिश्टीक पडले तर आगाराक देव 2 पुटी दिश्टीक पडटा. एक पुटी ती प्रस्तुत आसतना तिस सारा ताका भायर घालता आसतना देव तिका दिश्टीक पडटा. आणि आज परत आपणाचे घरदाट पुरा सोडून तिका भायर घालता आसतना ती मागता आनी आपले देव तिका दिश्टीक पडटा. आणि मुखार बरयणार अशें सांगता की जशें अब्राम इजाकाक बली पेटोवंक मुखार वता आसतना कशें देवान एक शेळयेक दिलें की आपणाचो पूत मोत आसतना साराक देव थंय उदक दिवन त्या पुताक राखता. इजाकाकी देव बसयता तूं एक श्रेष्ठ जनांगाचो मुखेली जातलोय. इश्मायलाकी बसयता म्हणजे आपूण रचलेल्या रचनेक देव केदींच सांडून घालना. देवाच्यो वाटो देवाचे योजन विविध जावन आसा. हेंच आयच्या वांजेलांत ती आमकां आयकोंक मेळटा. सगळी समाज सांडून घाल्ले ते 2 मनीस बरे जाता आसतना समाज संतोष पावना. बगार जेजूक पयस करूंक आशेता पूण देव तल्याच्या पक्षेन रावता. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत अशें बगता आसतना देवान म्हाका मनशांनी म्हाका सांडून घाला. म्हज्या पक्षेन कोणी नाद. म्हजे सांगात आसले म्हजे कुटुंबच म्हाका राखून व्हरना, म्हज्या पक्षेन रावना. असली चिंतना येता आसतना अशेले उणें पळोवन बगता आसतना आमच्या मोतीक वसूंक जाय म्हाका रचलो म्हजो देव आसा. जर हांव म्हज्या देवा लागीं बोब मारता म्हजो देव म्हाका आयकता म्हणलो भावा तूं म्हजे थंय आसा तर आमी जाय की आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेता. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां उणेपण बगता आसतना कोणी ना म्हूण बगता आसतना आमकां रचल्ल्या देवा लागीं आमी दिंबेर पडया. तो आमकां आयकता, आमकां सांबाळटा. हेंच मागणें जावन दी आयच्या मिसा वेळार. भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो. भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. उजवारी वायनाट पेदिशी आयल्या दिनवाशी काळजान त्यो तुका अर्पिता. आमकां स्वामी तुका काणीक जावन दिता. स्वादीक मोगान तुज्या जियोंक आशेता. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो. भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो. भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपिता देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेश्वर मानून घे. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक पावत असली जावं आमची भक्तीची सेवा आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वय तशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कळ तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रथमे तुका वाकणता थारण मेळिल्ली तुजी पर्जा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या संता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूता सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगीत प्रकाशेचे सर्वेश्वराचे नावे प्रकाशे उंचरगीत प्रकाशेचे ह्या मिसा वेळा प्रत्येक रितीन मागया कोणे बरो आमकां मागोवंक सांगला तांचे पासत बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्त मरून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात हे म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत फतकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थासो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां चडयलाय सोमिया संसाराच्या चडवणदारा आमची चडवण कर जय क्रिस्ताचे जय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडासकार आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या घोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो भरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्ता तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता औंकार मरिये देवाचे माये संगाती सांजुसे ती सोपती वगेवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मांडवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वंटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सोडोंदराची अज्ञा मनान धरून ताणे शिकले आमच्या बापाचे मागणे धैर्य घेऊन मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी जागा जाता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपडतो राज तुमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेले आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. माया मोगासो आनी एकवटाचो गुरजो आनी एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोणे मेळ्ळ्या आमी निजायकी सुभागी. सोम्या तुवें येवचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतराणीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडणी रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jésus dayal moje tuyanga shita swagat tuka kalsan mucha agnak mucha digata tuka smaga ukundita agni zata
दयाळ मोजे येवका शेता स्वागत तुका काळजान मोशा अज्ञात मोशादी घडटा सोमी म्हणटा बापा तांचे पासत हांव मागतां ती सगळी आमचे सवय एक जावं आनी अशें तुवें म्हाका फटयलाय म्हूण संवसार विश्वास धरूं प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं हे पोरी सदां तुका मोगान एकवटून सस्नाक वळटा तसलो फळ आमी काडूं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सोय आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालो आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओडकार तुमकां सुमेस्तांक बरो दीस मागता तो सर्वेस्पर देव तुमकां राखून आनी सांबाळून दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा पुत्रा सोये